9 नोव्हेंबर परवा आम्ही ST SC जे स्टुडंट्स आसा 12वी त्या 12वीच्या भुरग्यां खातीर एक एट्रोसिटीज आनी कॅरियर गायडन्स हाजेर एक रवींद्र भवन मडगांव सकाळचे 10 ते दनपारचे 1:30 पर्यंत सो कार्यक्रम दवरलो आसा. आमी हे 2 भागांतल्यान करतले, नॉर्थ आनी सावथ. गोंयांत सगळे 82 हायर सेकंडरी आसात. सावथाक आमी जोनींग केले त्या प्रमाणे 34 हायर सेकंडरी आसात आनी ह्या 34 हायर सेकंडरींतल्यान 947 ही 12वीची भुरगीं शिकतात. सो खंयच्याय एक एज्युकेशन फिल्डाक आमी फुडें येवपाक जाय आनी म्हणून गव्हर्मेंटान 12% रिजर्वेशन दवरले कडेन आसा फॉर ST, 2% रिजर्वेशन फॉर SC. आनी रायट सिलेक्शन एट द स्टुडंट्स लेवल जावप हें गरजेचें आसा. मे बी प्रोफेशनल कॉलेजी कांय जाण आमचे तांकां नॉलेज खबर नासता खंयचें सिलेक्शन करपाक जाय. सो आनी वी आर thinking to give the right direction to our young youth students. आणि हेजोच दुसरो भाग जो आसा नॉर्था खातीर there are 48 हायर सेकंडरी इन नॉर्थ. तो आमी 1 डिसेंबर ह्या दिसाक राजीव गांधी कला मंदिर फोंडा 12वीच्या भुरग्यां खातीर तशेंच एट्रोसिटी एंड गायडन्स, कॅरियर गायडन्स हो दवरलो. अशे तरेन कमिशन हे आपल्याले मे म्हयन्याचो चार्ज घेतलो. आतां पर्यंत आमी गोंयचे 280 जे ST आनी SC पंचायत मेंबर आसले. हालींच आमी रवींद्र भवन मडगांव हांगा 1 दिसाचें तांकां वर्कशॉप केलो, कार्यशाळा केली आनी उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद आसलो. जे ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्यो ज्यो स्किमी आसात त्यो त्या पंचायतचे मेंबर आनी कावन्सिलर हांचे मार्फत पावच्यो हो आमचो प्रयत्न आसा.